ज्या हॉलाच्या ज्यांच्याही प्रयत्न केले असे ह्या भागाचे पहिलेचे आमदार मिनिस्टर गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर सर यांच्या वयात सरकार आणि सरकारचा पैसो एक करून गेलो पण तो प्रोजेक्ट जे आसा ते प्रोजेक्ट बंद पडपाक दिवंक जायना याची जबाबदारी त्याच्या फाटल्यान जो कोण आमदार म्हणून येता त्याची आसता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान प्रामुख्यान आमचे पंचायत मिनिस्टर ह्या JSSचे चेअरमॅन याच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान विथ द कॉपरेशन ऑफ द स्टाफ ऑफ JSSC आज म्हाका दिसता आमदारान एक वर्स जालें तरी दिसता एक वर्सान एका वल्या हॉलाचें उद्घाटन जालां. सो हाजे गोंयांत 40 मतदारसंघात JSSCचें काम आणि म्हाका दिसता सुवर्ण महोत्सवाच्या वर्सा 2013 दीनदयाळ योजने अंतर्गत हे खुबशीं कामां चालू आसात. तुमच्या माहितीन सांगता ह्या म्हाज्या मतदारसंघात टोटल 9 पंचायती आसात. ह्या स्किमी केरी ताचे उद्घाटन जालां. दुसरें आज मांद्रे तिसरें म्हाज्या 500 गांवांतल्या हॉलाचें काम सुरू आसा. आय मस्ट से थँक्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर. हांव जेन्ना फर्स्ट सेशन असेंब्ली जेन्ना इश्यू केल्लो की टेंडर काडले पाटी सगळी लागली पण काम सुरू जावंक ना अशें 500 पंचायतीचो हॉल पण आज बऱ्याच स्पीडीन तांच्या आशिर्वादान ताच्या सपोर्टान काम चालू आसा. परत तुज्या गांवांत ह्या स्किमी अंडर हॉल बांदपाचें म्हणजे ऑलमोस्ट 70% जालां. हांव कॉन्ट्रॅक्ट नाका आसल्या कडेन हांवें तितलोच व्हडलो 1 कोटी भेट जाले आयले ना. पण हांव विनंती करता आमच्या मिनिस्टर चेअरमॅनान ताच्या स्टाफाक इनकम्प्लीट काम पळोवन लोकय कशें नाराज जातात तेन्ना तुवें गांवांचो जो हॉल इनकम्प्लीट आसा ताचें काम जे पेंडींग आसा तें चालू करपाक तुमचें म्हाका हेल्प जातलें. हांवें मागता कारण म्हाज्या मतदारसंघांत आमच्या जे मतदाते आसा जे लोक आसा जे भाव भयणी आसा तांकां गोंय सरकाराच्या माध्यमांतून मॅक्सिमम बेनिफीट मेळची. ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून मेळची. मागीर पंचायती अंडर आसूं JSSC अंडर आसूं RDA अंडर आसूं PWD अंडर आसूं अशें सगळ्या आनी जास्तीत जास्त फायदो करून आमी घेवया. एक वर्स आमदार जालो पूण अभिमानान तुमकां सांगता आज म्हज्या ह्या मतदारसंघाच्यो 9 ज्यो पंचायती आसात त्या 9 पंचायतींनी बारीक मोठी कामां चालू आसात. ती मागीर PWD रोड्साच्या अंडर आसूं PWD अंडर आसूं JSSC अंडर आसूं WRL अंडर आसूं हे सगळ्यांना मोठेपण कितें सांगचें दिसता ह्या सरकाराचें. कारण कोणें अजब जातलें पेपर वाचून जातलें मांद्रे मतदारसंघात सोंपें नांव सोडलो आनी उघडले गेले बाबडे सरकार वर्स जालें पण म्हाका हे सरकाराचे म्हजे वांगडी आसात मुख्यमंत्र्या पासून ते सगळे मिनिस्टर बऱ्यापैकी कॉर्पोरेशन सपोर्ट दितात जेणे करून एक वर्स केन्ना गेले ते ओपोजिशनाक आसा अशी जाणीव केन्ना जाली ना. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बसल्यात JSSCचे चेअरमॅन बसतात तेंचे कडेन मागता तेंच्या फुडें ह्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर ज्या जनते खातीर ह्या मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ज्या पद्दतीन गेले वर्सभर तुमी म्हाका सहकार्याचे सपोर्ट दिल्यात हे सपोर्ट सहकार्याची अपेक्षा जाता आनी नक्कीच ती मेळटली अशें म्हज्या जनतेक म्हज्या भाव भयणांक आश्वासन दिलें. येदो व्हडलो हॉल तेची मांद्र्यान जाता आसली कारण एखादें लग्न जावपाचें आसा जाल्यार आमकां पयस वचचें पडटलें म्हापसा पयस वचचें पडटलें आनी ज्या पद्दतीन हो हॉल बांदला 1115 स्क्वेअर मीटर जागो ज्याची कॅपॅसिटी मिनिमम 500 स्क्वेअर म्हणजे खुर्च्यो मिनिमम लागतले थंयसर थोडी लागू शकतात. त्याच बरोबर जेवणाची वेवस्था सकयल ग्राउंड फ्लोराचेर जे आसा ते बऱ्यापैकी बुफे सिस्टम आमी लावूं शकता. म्हणजे ह्या गांवांत ह्या म्हाज्या मतदारसंघात लोक
हो हॉल आमचो जरी सरकारान बांदलो JSI स्टँडर्ड जरी बांदलो जरी मालमत्ता जी आसा हे जो असेट जो आसा जी प्रॉपर्टी जी आसा ही आमची अशी आमी मानपाक जाय आनी आपली वस्तू आमी जशी सांबाळटात त्या पद्दतीन ह्या हॉलाची देखरेख जावपाक जाय कारण एक आनी 10 वर्सां खातीर रावले हो कितलीशींच वर्सां आमच्या लोकांनी आमी फायदो करून घेवपाक आसा भावांनो ह्या हॉलाच्या माध्यमांतून कोणाक कितें दिसतलें की वायट जातलें कारण ते खेळून गैरसमज आसता मिसअंडरस्टँडिंग ती पयस सध्या खातीर फक्त हांव एक सांगता ह्या हॉलाक खुर्च्यो आनी AC जाय आसले साहजिकच गरमी सुरू जाल्यार ACची गरज आसा पण आमची जी स्कीम जी आसा दीन दयाळ पंचायत राज डेव्हलपमेंट स्कीम तेतून प्रोविजन ना तेतून खुर्च्यांचे प्रोविजन ना ACचे हे ना कारण जर आसलें जाल्यार हांवें विनंती केल्ली आमच्या मिनिस्टरान बरोबर चेअरमॅना कडेन तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका सांगलें की ह्या स्किमीक हे प्रोविजन ना म्हणून तुमच्या फक्त म्हायती सांगता आसले इतले 2 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जेन्ना दिल्यार जाल्यार मायंड दिवपाक ते फाटीं नासता दिता आसलें पण ते स्किमीक ते प्रोविजन नासले कारणान आमकां मेळोंक ना पण एक सांगता कदाचित आनीक एक गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा वेगवेगळ्यो स्किमी आसा आमी प्रयत्न करया खुर्च्या खातीर प्रयत्न करया आनी AC खातीर प्रयत्न करया आणि तुमच्या सगळ्या उपस्थितीत ह्या सोहळ्याचे महत्व वाढलेले आसा दीनदयाळ पंचायत राज ह्या माध्यमांतल्यान गोल्डन जुबली ह्या माध्यमांतल्यान हो ही जी पंचायती हॉलाची इमारत आसा ती बांदिल्ली आसा आनी हेजे अप्रूवल आमकां पंचायतीक घेवची पडटा आनी पंचायत आख्ख्या गोंयभर खुबश्यो पंचायती आसा गोल्डन जुबली मार्ग स्किमींतल्यान पंचायतान अप्रूवल दिता दीनदयाळाची पंचायतीक जसो प्लॅन आमकां सबमीट जाता तशें आमी टेंडर काडटा हे 2 कोटीचे सगळे गोंय प्रत्येक पंचायत 2 कोटीचे बांदपाचें आमकां प्रपोजल आसा आतां मिनिस्टरान 2.5 कोटी केल्या आतां ते वाडयल्ले आसा CSR वाडा बाकीचे सुविधा जाल्यात आनी असो दितात आमच्या सरपंचान हांगा प्रोविजन आसा ACचे आनी खंयच्योय पूण त्यो खुर्च्याचे आनी ACचे समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी पंचायतीक प्रपोजल धाडचें पंचायत डेफिनेटली करता सदरान प्रपोजल धाडले जाल्यार आमी ते रोखडेच फुडें व्हरता तुमचो खुर्च्यांचो आनी ACचो बंदोबस्त करता ह्या वांगडा खुबशीं CSR कामां आसा हेल्थ सेंटर जावं ब्रीज बाकीच्यो आनी 4 पंचायती आसा तशेंच दयानंद सोंसेचे आमदार जाल्यार हांव येतो हांव चेअरमॅन जाल्यार तेंचे आमकां प्रोपोजल आसताच केन्नाय भेट आसता आनी आपल्या प्रोजेक्टा बद्दल तेंची म्हायती आसता हांव तेंचे म्हाका कडेन वता हांव म्हज्या स्टाफा कडेन लागता आनी स्टाफ म्हज्या कंपनी कडेन फाटीं लागता ही हो जो हॉल आसा तो फेब्रुवारी जावपाक तरी सुद्दां 1.5 म्हयने लेट जाला ओके आनी खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते आमी जवळ